दितवा चक्रीवादळाक लागून हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या। या भयानक दितवा चक्रीवादळाक लागून आता मेरेन श्रीलंकेत 123 जाणांक मरण आयला, जाल्यार आनीक 130 जाण बेपत्ता जाल्ल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रान दिल्या। सप्तकभर पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सुमार 43,995 लोकांची तशेंच सैमीक नाशाडी जाल्या। सशस्त्र दळाच्या आधारान मदत कार्य सुरू आसात। हवामान व्यवस्थेचो परिणाम सोमार सावन जाणवला। कांय वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थितीक लागून अधिकाऱ्यांनी कोलंबो सावन हिंद महासागरात व्हांवपी केलानी न्हंयचे देगेर रावपी लोकांक भायर काडपाचे आदेश जारी केल्यात। राजधानी सयत देशांतल्या चडशा वाठारांनी पावस उणो जाल्लो, पूण जुंव्याच्या उत्तरेकडल्यान कांय वाठारांनी दितवा चक्रीवादळाच्या उरिल्ल्या परिणामाक लागून पावस चालूच आसा। मजगती दितवा चक्रीवादळाक लागून लोकांक मरण आयिल्ल्यान आनी व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दुख्ख उक्तायला। दितवा हुंवाराक लागून आता मेरेन श्रीलंकेत 123 जाणांक मरण आयला, जाल्यार आनीक 130 जाण बेपत्ता। वादळ लागीं पावतकच तामिळनाडूत दर्यादेगेर पावसाचे प्रमाण चड वाडटले। IMD फुडले 2 दीस तामिळनाडूत, दक्षिण आंध्र प्रदेश आनी पुंडुचेरीत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय। कांय वाठारांनी रेड अलर्ट जारी करून हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जावपाची शिटकावणी दिल्या IMDन। दितवा चक्रीवादळा उपरांत भारतान श्रीलंकेक आदार पुरवण धाडला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दुख्ख उक्तायत अतिरिक्त आदार दिवपाचें आश्वासन दिला। पुराय तामिळनाडूत खर हवामानाक लागून 54 विमान सेवा रद्द। दितवा चक्रीवादळाक लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायले दुख्ख। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।